नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. आज जिल्ह्यात 7वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाईन मार्फत चालना. कारवार मोफत कोविड लसिका अभियान कार्यक्रमाक चालना. तेरेगाळीचो वीज उदका पुरवठो सुरळीत, ग्रामस्थाले समाधान. कुमटा धारेश्वरा लागीं चालकालय नियंत्रण चुकून रुग्णवाहिका झाली पलटी, चालक किरकोळ जखमी. डिग्गी उळवी रस्त्याक भगदाड, अंभोळी वळणाच्यान कुंभारवाडा वळणापर्यंत वाहतूक बंदी. आतपळ्या सविस्तर खबरो. कारवार मोफत कोविड लसिका अभियान कार्यक्रमाक चालना. कारवारच्या जिल्हा रंगमंदिर सभाभवनात जागतिक आणि अतिहोड असे मोफत कोविड लसिका अभियान कार्यक्रम कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली नाईक हेमी उद्घाटन करून चालना देऊन उलयतना तेमी म्हटले की कोविड-19 संक्रमण हे नष्ट करचे काम भारत देशान खूप पुढाकार घेतला आणि तितूंत यश मेळयला. कारण विश्वात ही लसिका परिचय करून कीर्ती मेळिल्ले श्रेय भारत देशाक मेळटा म्हण जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या लसिकेचो लाभ घेवचो अशें तेमी म्हटले. कारवारात 28 केंद्रात ही लसिका दिवचे अभियान सुरू जाला. सुमार 5,000पेक्षा जास्त लोकांक ह्या लसिकेचो लाभ दिवचो लक्ष्य आसा. लसिके बद्दल अनमन दवरनाकात. जास्तीत जास्त संख्येन लसिका घेऊन हो अभियान यशस्वी करू जाय असे शासकीय रुपाली नाईक हेमी सांगले. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत सीईओ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, उपविभागाधिकारी हेमी हजर आशिल्ले. डिग्गी उळवी रस्त्याक भगदाड, अंबोळी वळणाखंच्यान कुंभारवाडा वळणापर्यंत वाहतूक बंद. जोयडा. गोवा सीमेवेल्यान डिग्गी उळवी जोडच्या रस्त्याक 4 मीटर भगदाड पडिल्लो आसा. ताका लागून तहसीलदाराच्या आदेशानुसार हो मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केल्लो आसा. आंबोळी वळणापासून कुंभारवाडा वळणापर्यंत हो मार्ग बंद केल्लो असून हो रस्तो दुरुस्ती जातपर्यंत बंद उरतलो. उळवी डिग्गी गोवा सीमेपर्यंत हो मार्ग राज्यमार्ग 146 ह्या नावान वळखतात. पावसा लागून या रस्त्या वयर कळसाई गांवा लागीं ह्या रस्त्याक बुयारी सारखे भगदाड पडिल्लो आसून तेतूंतल्यान उदक वाहती आसा. ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान वाहन गेल्यान भूस्खलन जावन जिवीतहानी जावं शकता. हेजी खबरदारी म्हण रस्तो दुरुस्ती जाता म्हटल्यान वाहतुकीसाठी बंद केल्लो आसा. Ya tuh. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 7वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाईन मार्फत चालना. कारवार. आज 7वा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस. योगाचे महत्त्व हजारो वर्सां पयलीं ऋषीमुनीन सांगला. योग केल्ल्यान मानसीक आणि शारीरिक तणावापासून मुक्ती मेळूक योगाचे खूप मोठे फायदे असतात. प्राणायाम देहाक स्थिर दवरता. आरोग्य सदृढ राहू जाय जाल्यार योग महत्वाचो आसा. रक्तदाब, मधुमेह सारख्या अनेक रोगाचे नियंत्रण हाडचो उपाय म्हणल्यार योग. आज जागतिक 7व्या योग दिना निमित्तान कारवारच्या जिल्हा आरोग्याधिकारी कचेरीच्या सभाभवनात आयुष्य खात्या वतीन आयोजित केल्ल्या या ऑनलाईन कार्यक्रमात
कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली नाईक, जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन, CEO प्रियांका हेमी भाग घेलो. अलग अलग खात्याचे जिल्हाधिकारी तेमगेल्या कर्मचाऱ्यासह कार्यक्रमाक ऑनलाईन मूलक शेकड्यांशी सार्वजनिका समेत योग दिवस आचरण केलो. ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಹೊಳೆ ಮೂಲಕ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಶ್ವಾಸ ಒಳಗೆ ದೀರ್ಘ ನಾವು 3 ಬಾರಿ ಓಂಕಾರ अखेती पंचायत क्षेत्रातल्या तीनही घाट हिंगा एकच दिवसाक 200 जणांक कोविड डोस. जोयडा कोरोनाची दुसरी लहराची लॉकडाऊन काढल्यानंतर कोविड डोस दिवची मोहीम जोरात सुरू झाला. आज अखेती पंचायत क्षेत्रात तीनही घाट हिंगा एकच दिवसाक 200 जणांक कोविड डोस दिले. कोरोनाची डोस घेवच्याक ग्रामीण भागातले लोक फुडें येते आशिल्ल्यान आरोग्य विभागान समाधान व्यक्त केले. जोयडा 5 दिवस काळकात आशिल्ल्या जगलपेट ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या तिंबोली हांचे तेरेगाळी गांवचो अखेर वीज पुरवठा सुरळीत जालो. वीज नाशिल्ल्यान उदकाची समस्या ह्या गांवांत निर्माण जाली. ताका लागून पावसाचे आनी व्हळांतलें उदक पिवची ग्रामस्थांक वेळ येयली. जाल्यार आतां वीज पुरवठा सुरळीत जाल्ले निमित्ती नागरिकांन समाधान व्यक्त केलां. कुमटा धारेश्वर लागीं चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान रुग्णवाहिका झाली पलटी. चालक किरकोळ जखमी. कुमटा तालुक्यात धारेश्वर लागीं उडपीच्या दिशेन वयताना रुग्णवाहिका पलटी जावन चालकाक किरकोळ मार लागलो. रुग्णवाहिकेत आशिल्ले रुग्ण बचावले. उडपीच्यान हुबळी रुग्ण घेवन रुग्णवाहिका गेल्ली. थंयच्यान रुग्ण घेवन परत उडपी ही रुग्णवाहिका येत आसतना चालकालो ताबा सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 121 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. कारवार 4, अंकोला 8, कुमटा 31, होन्नावर 21, भटकळ 7, शिरशी 18, सिद्धापूर 2, येल्लापूर 23, मुनगोड 2 आणि हळयाळ 5 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. तशेंच 213 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 31, अंकोला 16, कुमटा 41, होन्नावर 43, भटकळ 10, शिरसी 6, येल्लापूर 10, मुनगोड 9, हळयाळ 19 आणि जोयडा 28 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 51,025 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 49,068 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 1,264 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 131 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 1,133 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 693 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.